झेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. कित्याक जायते जण अशे पुसपुसतात ते म्हाका आयकता. सगळ्या वाटांनी आखांत ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलो न पडान गाय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात घडये तो बुलोन पासांत पडटलो. आमी ताचेर जैत व्हरतल्यांव आनी ताचे फारीकपण घेतल्यांव. पूण एका बळवंत वीरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा. देखून म्हजे दुस्मान आदलो न पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात. ते लजेन भरतले कित्याक ते सफळ जावचे नात. तांची सासणेक लज केदींच विसरून वेचे ना. दळबारांच्या सर्वेस्परा, तूं निथिवंतांचे तपासणे करताय, काळजां मनांत पारखिताय. तूं तांचे कडचे घेतलोय ते फारीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. सर्वेस्पराक गायन करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळ्याचो आत्मो नश्ट्यांच्या हातांतलो निवारला. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो थाळो आयकलो. सर्वेस्पर म्हजे कडाप, म्हजे कोठे, म्हजो सडवंदार, म्हजो देव, म्हजे कडाप, हांव ताका शरणा येता. म्हजी डाल, म्हज्या थारानाचे शिंग, म्हजो बुरूज. सर्वेस्पराक स्तुती फावो. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो थाळो आयकलो. ताका हांव उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लारांनी म्हाका वेढो घालो, विनाशाचे आवळ म्हजेर आयले. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो थाळो आयकलो. पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें भोब मारली. आपल्या मंदिरांत थावन ताणें म्हजो थाळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो थाळो आयकलो. तेन्ना पृथ्वी हाल्ली आनी कांपली, ताका राग आयलो देखून दोंगराच्यो बुन्यादी हाल्ल्यो आनी थरथरल्यो. श्लोक. म्हज्या आकांताच्या वेळा सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो, ताणें म्हजो थाळो आयकलो. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. तवळ जो देवाने ताका फातरावंक म्हूण परत्यान फातर विंचले. देखून जेजू म्हणालो, बापाचे पदवेन जायती वर्ती कामां हांवें तुमचे मुखार करून दाखयल्यांत. हांचे भितरल्या खंयच्या कामां पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवांनी ताका जाप दिली, बऱ्या कामां खातीर आमी तुका फातरायनाव, पूण तूं करताय ते देव निंदे पासत. तूं एक मनीस, तरी तुकाच देव करताय. जेजून जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगता, हीं उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयलेली आसात की नात? जर देवाचे उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यांत आनी पवित्र पुस्तकाचे उतर केदींच भोंगोंक नजो, तर म्हाका बापानच धाडला आसता. हांव देवाचो पूत म्हूण म्हणलें देखून हाणें देव निंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें? हांव म्हज्या बापाची कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सतमानी नाकात.
पूण तूं हांव करता वय जाल्यार म्हाका तुमी सत्मानिनांत थरे हांव करता तें पोने सत्माना तो व्हडलो बाप म्हजे थंय तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हूण तुमी मानून घेतल्यात आनी हें तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतलें. तितल्यार जोदेव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले, पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुखोन गेलो. तो परत्यान योर्दान उतर्न जुवांव आदी स्नान दिवन आसलेले ते सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो. जायतो लोक ताचे सरशी आयलो. ते म्हणटाले, जुवांवन कसलेंच असर्यें केलें ना, पूण ह्या मनशा विशांत जुवांवन सांगले सकट सत जालें. अशें थंय साबार सण ताका सतमानूंक पावले. देवाचें उतर हें, वाखाणे तुका क्रिस्त.